हॅलो नमस्कार वेलकम टू पब्लिक डिमांड न्यूज। बांगड्याचेर जालो अत्याचार म्हणून बांगडो बचाव एसोसिएशनाचो ब्रँड एम्बेसिडर दीपक कलालान केलें आपलें दुख व्यक्त। ये जो बांग्डा है इसकी तादाद को हमें बढ़ाना होगा। बहुत से लोग शराब की बोतल दरिया में डालते हैं जिसके कारण ये बांग्डा नशे से दूध मर जाता है। फैंस हम सबको ये प्रणय करना है कि बांग्डा की तादाद बढ़ाने के लिए सबको मिलके एक एक पैकेट पॉपकॉर्न का समंदर में जाकर बांग्डा को खिलाना है। इससे बांग्डा शक्तिशाली होगा। गोंयांत सध्या न्यू स्लोगन रिलीज जाला, अब की बार मास्क घालाय आनी तोंड बंद दवराय सरकार। वो स्लोगन रिलीज जाताच गोंयांत एक इश्यू जालो, फोमेंतो मायनींग इश्यू। आनी जे प्रोटेस्टर आसले जे थिंग प्रोटेस्ट करपाक येयल्ले तेंच्यांनी मास्क घायिल्लो पूण तोंड बंद केलो ना। आनी तें तोंड बंद करपा लागून सरकारान उपाय काडलो। उपाय कितें? ते जे प्रोटेस्टर थिंग बसून आसले तांकां 3 बस भरून तांकां अरेस्ट करून तांकां वयलो तोंड बंद। कित्याक लागून येयले तुमी हांगा? आमकां हाडल्या आमी येवना आनी आमकां हाडल्या ते लिगल इलिगल आमकां खबर ना। तांकां राती स्वप्न पडलें आनी स्वप्नांत तांकां सांगलें की ह्या कामगारांक अरेस्ट करात आनी तुमी इलिगल माल ओडा। आमचे वर्कर्सांचें म्हणणें कितें की आमी ह्या कंपनीचे कामगार, आमकां कितें पळय दिता तें कंपनी दिवपाक जाय न्हू। कॉन्ट्रॅक्टर आमच्या लागता, आमकां आनी कॉन्ट्रॅक्टराचो संबंद ना। तेन्ना हे विचाराचेर आमी आयज थंय जेन्ना ते माल ओडपा आयले आमी तांकां सांगलें बाबा तुमी माल ओडटात आमची 50% पयलीं मिनिस्ट्री रिपोर्ट केली तेजेर इन्क्वायरी करा आनी मागीर तुमचें कितें आसलें डिसिजन घेया। आमी समजोवपा जाय सरकार कितें करता तें आपल्या पासत करना, तें आमचे पासत करता ऑन पब्लीक डिमांड। हाल सकाळी तुमकां कितें उलोवपा जाय, तुमकां सरकाराक कितें लायक जालें ना आनी तुमी तेजे विरुद्ध प्रोटेस्ट करताय जाल्यार तुमी मास्क घालपाचें आनी तोंड बंद करून रावपाचें। उलोवप ना, उलयले जाल्यार तुमी भितर नाजाल्यार तुमी एंटी नॅशनल। इफ तुमी सरकाराचो खंयचो प्रोजेक्ट विरोध करतले जाल्यार तुमी तें चोवपा न्हय। तूं कोण? तूं जाणटे जावं, तूं बायल जावं, तूं धाकलें भुरगें जावं, तूं कोण व्हडलो दादलो जावं, धाकलो भुरगो जावं, तूं तें कांयच चोवपा न्हय। तें तुका माडेन तुजे वयल्यान वयतले कारण सरकारा हितून कांयच फायदो ना। हितून कितें फायदो आहा तो आमचो। हें कितें जाता सरकार जें कितें करता तें सगळें आमचे फायदे करता। प्रोजेक्ट हाडटा, हें हाडटा, तें हाडटा, ते आमचे फायदे हाडटा। सरकारा तितून कांयच फायदो ना। कशें आसा की पहिली गोष्ट म्हणजे ती जी जागा आसा ती पूर्णपणे सरकारची जागा आसा। ज्या तरेन थंय एजिटेशन केलें, ज्या तरेन पुलिसच्या गाडयांक उजो लावपाचो केला, खंयचे सरकार केलं? पुलीस म्हणजे कितें तर रस्त्यार पडल्यात ते सारकें। पुलीस रस्त्यार पडले, पुलीस सरकार आले आनी सरकार पुलीस आलो। लोक कितें लागता? लोकां काम कितें? लोकांक काम फकत वोट करपाचें जालें। तेजे उपरांत तें कांय काम ना। तेजे उपरांत 5 वर्सां चैत्र रावपाचें। सरकार कितें करता तें? सरकारा जागो सरकार जाय तें कोन्नी, तुमी ओपोज करपाक तुमी कोण? याद दवराय, लोकांचेर सरकार चलना, सरकाराचे लोक चलता। ताका लागून आमी उगी रावपा जाय, तोंड बंद करपा जाय, उगी रावपा जाय, कांय प्रोटेस्ट करपा जाय न्हय। कारण हें सगळें जें सरकार जें करता तें आमचे फायद्याक करता, तितून सरकाराक कांयच फायदो ना। सद्या गोंयांत रानां फॉरेस्टां आहाय चोय न्हू, ती चड आहाय आनी ती लोकांक त्रास जाताय। आनी हे लोकांक त्रास जाता ते सरकाराक चोवपा जालें ना। ताका लागून सरकारान लोकां पासत चिंतलें कितें जाता। लोक रातचो न्हिदलो म्हणटरी रान चड आहा म्हणटरी रानां जी जनावरां आहाय ती रातची म्युजीक लायताय आनी डान्स करताय आनी मोठ्या म्युजीक लायताय। ताका लागून लोकांक त्रास जाता, लोकांक न्हीद पडना। ताका लागून सरकारान गोंयच्या लोकां पासत चिंतून एअरपोर्टाचो प्रोजेक्ट हाडलो, मोपा एअरपोर्टा प्रोजेक्ट हाडलो आनी डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट हाडलो। हे लोकां पासत चिंतलां, हे सरकार आपल्या पासत चिंतलां। सरकार कितेंय करता तें आपल्या पासत करना, हे लोकां पासत करता ऑन पब्लीक डिमांड। ब्रायब्स दिवन आनी कितें करून सगळ्यांक ताणें सेपरेट करून सोडला। तालिगांव लोक हिंगा येवपाक बसोंक हिंगा भिता। ते म्हणटा आमी कित्याक बसया, आमचें शेत न्हू म्हणटा। पूण आयज म्हाजें शेत तें, फाल्यां तुमचें शेत व्हरूंक जाता, मागीर तेन्ना आमी तुमच्या शेतान तुमकां बरें दिसतलें? आणि धरून आमकां येयल्यात आमी तुमच्या वाट्याक नासू।
गोंयकारागे कामू वसो, गोंयकारागे घर वसो, शेताय वसो, भाटाय तीय वसो, गोंयकार उपास पडो, गोंय काबार जायनी, लुटोन हायनी. गोंयकार एक वड उलोवपानाय, ओग्गे रावपाचें. कारण आमी आमगे काम कितें, आमगे काम वोट करपाचें. आमी वोट केलो, आतां मुखार कित आहा तें सरकार चयतलो, आमकां कित्याक पडलां. म्हाका कित्याक पडला गोंयकार सुसेगान न्हिदून रावया रे आमकां कित्याक पडला 5 गोंय जातेले काळे म्हाका कित्याक पडला भुरगीं दुवेसां जावन मरतलीं रे आमकां कित्याक पडला. तुमी गोंया पयलीं चोयलां आसतलें, तो शेतकार आपल्या शेतां कितें पिकयतालो तो एक रस्त्या सायडीन बसतालो, नाजाल्यार गांव भोंवन निघतालो, एक कितें जाल्यार आपल्या धाकले बिझनेस घेवन बसतालो. सरकारान तेंचे पासून चिंतलें तांकां त्रास जाताय, ते कश्ट चोयले ताका त्रास जाताय म्हूण सरकारान चोयलें आनी तेंगे इनकम डबल केलो. आयज तुमकां ते शेतकार गांव मेळपानाय ना म्हूण रस्त्या सायडीन बसलो मेळपानाय, कारण ते आतां 5 स्टार 7 स्टार हॉटेलां मालीक जावन भोंवताय, आतां ते ओनर जावन भोंवताय. हें सरकारान आपले फायद्याक केलां ना, सरकारान हें केलां लोकां पासत ऑन पब्लीक डिमांड. पयलीं शेतकार आपल्या शेतांत चलोवन वयतालो, नाजाल्यार सायकलीन वयतालो, नाजाल्यार आपल्या बैल घेवन तेंच्या फाटल्यान चलोवन वयतालो. पूण आतां तें जायना. आतां तूं हुंच्या शेतकारा चोय, तो हुंय चलोवन वचपाना, तो आपल्या एक तर लॅम्बोर्गिनी घेवन वयतलो नाजाल्यार फरारी घेवन वयतलो. आतां गोंयकाराको पयस चड जाला. सरकारान तेंचे पासत खूब कितें चिंतलें, सरकारान तेंचे पासत खूब कितें केलें, सो पयसो चड जाला. सामको लोकांक कळना कितें करपाचो, लोक कन्फ्यूज आहा, इतलो पयसो कितें करपाचो, लोक टेन्शन आहा कितें करपाचो हो पयसो. आतां ह्या दिसान लोक पयस खाताय, पयशान न्हांवताय, पयशाचें न्हिदताय, म्हणटरी हो पयसो कितें करपाचो लोकांक कळना. हें सगळें चोयन सरकाराक त्रास जाले, सरकाराक काळजांतान दुखलें. सरकारान चिंतलें कितें केल्या पुरो, लोकांक इतलो पयसो आहा, लोक त्रास जाताय, लोकांक त्रास जाताय, लोक कन्फ्यूज जाताय कितें करपाचो पयसो. सो सरकारान ही योजना काडल्या. ती योजना कितें, बोल्सां हाली कोरा योजना. आनी त्या योजनेच्या अंतर्गत सिलिंडरा रेट चंद्रार, पेट्रोला रेट चंद्रार. सरकारान गोंयचे जे सिलिंडर आहा ते सिलिंडरा रेट डायरेक्ट चंद्रार पावयली आनी आयज 800 क्रॉस आहा सिलिंडर. हें सरकारान आपले पासत केलां ना, हें गोंयच्या लोकां पासत केलां, कारण लोकांक पयसो चड आहा, पयसो खूंय दवरतले, कितें करतले, सो इन्वेस्ट कराय. गोंयच्या हिता लागून हो पयसो मोडाय, ताका लागून सरकारान हो पयसो सिलिंडर जो आहा तो 800 क्रॉस केला. आनी हें केलें तें आपल्या पासत केलें ना, हें केलें तें ऑन पब्लीक डिमांड. तशेंच सरकारान चिंतलें सिलिंडर तर चंद्रार पावयला जाल्यार पेट्रोल कितें आमी हाड दवरया, पेट्रोल पावया. आनी पेट्रोल रेट बी डायरेक्ट चंद्रार पावयल्या आनी 100 क्रॉस केल्या. आयज एवरी गोंयकार 100 रुपया पेट्रोल घालता. गोंयकाराको चड पयसो खंय दवरतले, ताका लागून हो पयसो थिंग इन्वेस्ट करे. आनी हें सॉल्व जालां तें आपले पासत केलां ना गव्हर्मेंटान, हें सॉल्व जें केलां तें ऑन पब्लीक डिमांड. इफ तुमकां हो व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, सबस्क्रायब कराय आनी कमेंट कराय. इफ कितें वायट दिसलां जाल्यार आमकां कमेंटां सांगाय, सो आमकां तेजेर नेक्स्ट टायम चिंतपा मेळटलें, हां ओके नेक्स्ट टायम तशें करप न्हू म्हणून. आनी जाता तितलो इसरोनासतना जाता तितलो हो व्हिडिओ शेअर कराय, तुमच्या फ्रेंड्स आनी फॅमिली शेअर कराय आनी आमकां तुमकां बारीकसो सपोर्ट दियात.